वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट हांगा येता पूण सादी तांची दखल कितें जालें जाल्यार तांकां दखल घेवपाक आमचे कडेन डॉक्टरय ना। हांगाचे जे 108 आसा म्हाका दिसता ताजो जर हें काडत जाल्यार मेन डेलिव्हरी चडश्यो 108च जाल्या व्हरता आसतना। जावं भायले लोक सुद्दां हांगा रातचे रावपाक मोस्टली भिता कित्याक जेन्ना थोडे आमी तांकां सांगपाक सुद्दां गजरता की हांगा डॉक्टर ना म्हणून। रुरल हेल्थ सेंटर बांदला खरे, धड दोतोर ना आनी एम्ब्युलन्सय आसाय ती नावाक। 2-3 नंतर आमकां अशें इश्यू जाता की इमर्जन्सी जर कोणूय इमर्जन्सी अटॅक येयलो सुद्दां जाल्यार ताका सादारण 40 किलोमीटर भायर हॉस्पिटलां वयता। कुळेचे लोक रेसिडेन्शियल दोतोर दिवचो म्हूण मागतात, मात सरकारान अजून ही गजाल कानामनार घेतिल्ली ना। बरे सगळे इक्विपमेंट्स करून हेल्थ सेंटर मागलेले आमी एक 24 आवर आमकां डॉक्टर दिवचो म्हणून, पण सरकारा कडून काय अजून इतले वर्स जाले आमची त्यो मागणी मान्य जावना। आमकां एक हांगा एम्बुलन्स दवरता ती बी सारकी दवरिना आनी ती बी तेजेरूय बी आमकां मिशनरी तेंची आमची एक टायमार सारकी आसना, ती म्हणलेली आसता कितें आसता। एकदा एक्सिडंट जर हायवेक गेलो जाल्यार ती एम्बुलन्स पोंडा पर्यंत वचून येता म्हणजे 6 वरां वयता आनी 6 वरां भितर ती एम्बुलन्स हांगा कोणी पेशंट जर इमर्जन्सी जाली जाल्यार तो हांगा ताटकळत उरता। एक तरी प्रायवेट व्हेकलांक व्हरपाचो नाल्यार आनी तागेले जीव हांगाच वचपाचो। डॉक्टर येता तो सकाळी 9 येता, 9 ते 2 पर्यंत आपले कंप्लीट करता आनी तो वयता। आनी ताजे नंतर जे आमकां त्रास जाता की 2-3 नंतर आमकां अशें इश्यू जाता की इमर्जन्सी जर कोणूय इमर्जन्सी अटॅक येयलो सुद्दां जाल्यार ताका सादारण 40 किलोमीटर भायर हॉस्पिटलां वयता। एक तरी सावड्या कुडचड्यार वयचें पडटा ना दुसरे तरी आमचे पोंडा वयचें पडटा। 12-13 हजार लोक वस्तीक 20 खाटीचे तरी हॉस्पिटल म्हणपा सारखे हेल्थ सेंटर जाय म्हूण कुळेचे लोक मागतात। पूण आमच्या गांवांत जेन्ना हें हॉस्पिटल 5 बेडीचें हॉस्पिटल करचें म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान जेन्ना हें सगळी सुवादा करून हें बांदून घेतली क्वॉर्टर्सां, तेजी कांयच आजून तेजे 5 बेडां येना आनी बेड ना दिना पूण डॉक्टरूय ना। म्हजी प्रत्यक्षाक म्हाका म्हजो चेडो बरो ना जाल्यार म्हाका मोले वचून म्हाका डॉक्टराक वचून ट्रिटमेंट करचो पडटा। जेणे करून गांवान इतलें आसून आमकां तर डॉक्टर तर 24 आवर्स जर डॉक्टर मेळना जाल्यार हें इतलें बांदून करून हेजो कांय उपेग ना। 20 बेडाची तरी हॉस्पिटल हांगा एक कंपल्सरीच जाय कुळ्या पंचायतीक, जेणे करून साकोड्ड्या, मोल्या आनी कुळे ह्या तिनूय पंचायतींनी आमकां बेनिफिशियल जातलो। क्वॉर्टर्स जे बांदलेले ते ऑलरेडी भंगार जाल्ले आहा। आयज आमचे कडेन ती अवेलेबल सादारण 6000 स्क्वेअर मिटर जमीन हेल्था अंडर आसा। तितून बिल्ड अप जाल्ले आहा फक्त एरिया 2000। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।